आयतारा दवर्ली दिकरपालच्या ग्रामसभेत वेगवेगळ्या महत्वाच्या विशयांचेर चर्चा जाली। खासा करून तळेबांद वाठारांतल्या तळ्याचो प्रस्न चर्चेचो विशय जालो। थळाव्यांच्या म्हणण्याप्रमाण एक बिल्डर ह्या तळ्याचे 39A खाला रुपांतर करपाचो यत्न करपाक सोदता खंय। हे फाटभुंयेर थळाव्या सयत पंचायतीन खर विरोध उक्तायला। आयतारा दवर्ले दिगरपाल ग्रामसभेत वेगवेगळ्या प्रस्नाचेर चर्चा जाली, पूण तळेबाण वाठारांतल्या तळ्याचो प्रस्न खासा बरोच गरम जालो। समाज व्हरपी अँड्र्यू रिबेलो हाणें ह्या तळ्याची आनी गांवांतल्या जमनीची राखण करपाची खर मागणी केली। तशेंच बिल्डरान 39A पासत ह्या तळ्याची राखण करपाची मागणी करत ताणें 39A प्रक्रिया रद्द करपाची मागणी केली आनी गांवांतले सैमीक उदका स्त्रोत आनी जमनी वाचोवपाची गरज उक्तायली। तशेंच गांवांतल्या लोकांनी आपली जमीन भायल्या लोकांक विकचे न्हय अशेंय ताणें आवाहन केलें। जे फाटल्यान जे आहा ते सर्वे नंबर 43 आता तेणें एकल्यान थिंग सांगलां की हे ऑलरेडी खूंय कोण घेयलां आनी 1 and 14 ते ऑक्युपंट आहा म्हूण। सो आमी तेका डिमांड केला की ते 1 and 14 नांव जे कोण आहा तेका ऑफिशियली लेटर करचें, तेका आपोवचो आनी तेगे डिटेल दिवची। सो आमकां फायंड आउट करपाक की पयलीं कितें आशिल्लें फॉर्म 3, फॉर्म B, फॉर्म D हें सगळें चॅक करून आमकांय चोवपाक जाय आनी तेणें कितें डॉक्युमेंट्स लायन ते आपल्या हें केलें। सो तेज्या पयलीं जरी तर भाडकार आशिल्लो एक तर सक्सेशन डीड लायतलो, नाजाल्यार दुसरें हें करपाक जाय, नाजाल्यार तें फेक जातलें, कोणें जाल्यार तें नांव घुसोवपाक जाय, नाजाल्यार बेश्टें जावपा ना। कितें आमगे कुमदादीचेर तूं जाणा कितें जालो तें नांव बेश्टें घुसयलें, आजून कुमदाद म्हणा 18K तरी आसतना हिंगा आमकां फुटींग पॉयंट केलें। लीक हा ते उदक कित्याक कोता अरे हांव तुका एक सांगता, आमी जेन्ना ल्हान आसतना आमगेली माय मुगे गोरेंगाच हिंगा उमडो येता आमी, कळ्ळें का। हिंगा नाजाल्यार न्यू रेल्वे स्टेशन जालें थिंगा आमी उमडटाले रोग सकल सावंता ते सन सकल वचून थिंग उमड आमी बाजरां वयताले, भायल्या हॉटलांत भाजी खावपाक आमकां आसली तेदोना हांव भुरगो आसतना 7-8 वर्सांचो। सो तेदोना थिंग रोप धुवन आमी बाजरां वचून च्या बी पिवन भायल्या हॉटलांक आमी परत येताले। थिंगाय उमड जाल्यार हिंगाय उमड जाल्यार रेल्वे ट्रॅकान आमगे वचप आसलें। आतां स्टेशन जालें थिंग सगळें काबार। आतां हें आमगे एकूच तळ सद्या दाखयताय आनी पाले एका वयर दोंगरा 3 दोंगरा मदें तेसो आनी तोडे मेळपाना। म्हाका दिसता तें फक्त मिलिटरी लागून उरलां, ते सायडीक चोडोन दिनाय तेका लागून, नाजाल्यार ते पासून हायन वयताले जे व्हडदिनार, कळ्ळें मरे तुका। आनी MLA कितें आपयलें ना म्हणल्यार तेंका राग येयलो, कळ्ळें का। कित्याक खुंयचे हितून दोनी सायड आसताय, पूण हे कामाक म्हाका दिसता MLA मेन आसलो आमकां, पूण MLA येयलो ना। 4 वर्सां जालीं हांव MLA ऑफिशियल लेटर कोता की तूं यो आमगे ग्रामसभा अटेंड कर म्हूण। आयज पासून तो येयलो ना। मिन्नान गेल ते ग्रामसभेक आनी आज ग्रामसभेक सांगलां, MLAन आपल्याक सांगिलां की आपूण ग्रामसभेक पावपाना म्हूण। म्हणजे हो मिनीन क्लास थिंग सेटिंग कोता पयलो वचून तोड्यात कितें करून सोदताय ते हें चोय कन्वर्शन करपाक आनी 14 तारीख लास्ट डेट खंय कन्वर्शन करपाक। हय अंडर 39A कितें रेजोल्युशन केला आतां आमी रेजोल्युशन गेलां आमकां 39A फकत तळ्याकून न्हू आमगे ज्युडिडिक्शनाकून नाका म्हूण। ही सेकंड ग्रामसभा पयले येयल्ले थिंग ओपन स्पेस कन्वर्ट करपाक ही आतां कमी 10,000 आनी ते म्हणटा फकत 1,000 तळ्या दितले। म्हणजे आमगे गांवांक आमकां टर्म्स एंड कंडिशन आमी सांबाळून दवरलो ते। सो तुमी हेका ओपोज केला? हय सगळे लोकांनी ओपोज केलें। आमचे आज ग्रामसभा स्पेशल ग्रामसभा मिटींग जाली, आमकां रिटर्न इनवर्ड कांय येवना पंचायतीन, पूण ते पेपरार आयले प्रमाणे आमी ताबडतोब लोकां पब्लिकाक इन्फॉर्म करपा खातीर आज ग्रामसभा जाली। यू डिस्कस द कन्वर्सेबल लँड जे आमी तेमी धाडला 39A हितून लेक दाबोली 43/7 हे सर्वे हितून।
सो त्या खातीर आमी लोकांची स्पेशल ग्रामसभा मिटींग घेतलेली आणि खंयचे आणि हेच इशू आणि त्यांनी लोकांनी स्ट्रॉंगली ओपोज केला की लेखून जे प्लेसीर प्लेग्राउंड जे कितें कोमदा जे आमचे हे आहा अशी थोडी हे आहा ते सगल्यांचेर पोत्ती धांवडी करपाली 39 वो सेक्शन करेक्शन करून घालचें ना म्हणून गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील.